नमस्कार. कारवार पास कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आयची मुख्य खबर. कारवार सदाशिवगडच्या सावरपोय म्हणल्यार सावरगड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वादविवादाच्या भोवऱ्यात जाल्यार हो विषय चित्ताकुला ग्रामपंचायती जाल्ल्यान ग्रामपंचायतीच्या एनओसी म्हणल्यार परवानगी पत्राचे अवलंबून आसा. माझा उद्देश कितका म्हणल्यार तुम्ही म्हाका निवड हाडला की तुमगे कसले बीन हे असला तुम्ही फाटल्यान रावचे म्हणून तेन्ना हांव तुमगेले ह्या हेतूत क्रिकेट क्रीडांगण हाडील आसा तेन्ना ते तुमकां नाका तुमकां नाका जाल्यार म्हाका बीन नाका. आनी ते नंतर हांव हे ठराव आसा पळय ते सामान सभेत अजून पंचायतीत पावलेले ना आनी ते पंचायतीत पावले की न्ही त्या सामान सभेत दवरतले. ते सामान सभेत हांव मागीर सांगून कितें ते पण मुखार ते आमी अध्यक्ष उपाध्यक्ष आनी पीडीओ घेतले कितें तेजे निर्णय आनी त्या नंतर तुमकां सगळ्या ग्रामसभेत आपोवन येवन तेजे निर्णय घेवूं लायतले. आनी तेजे पयलीं हांव तुमी कितें आसा तुमी कितें ठरयतात तेजे बरोबर तुमचे बरोबर आसा. आमकां ते ग्रामसभा वर्ड पयली जातली तेन्ना हिंदी घेतली त्या नंतर ग्रामसभेत सामान सभेत जातले पण सामान सभेत ठराव करतले त्या ठरावात अध्यक्ष उपाध्यक्ष आनी ते सगळे मेंबर आनी पीडीओ सगळे कितें म्हणून घेतले आनी ते नंतर मागीर तुमकां कितें आसता मागीर ग्रामात आनी पयलीं वर्डात घेतले वर्ड सभा पयली जातली वर्ड सभा पयली जावन घेवन मागीर त्या नंतर मागीर ग्रामसभेत सांगतले. वार्डाचे सभाचे ग्रामाचे आमकां संबंध ना. आमचे 4 वार्ड मेंबर आसा न्ही तेमीच करचे. तुम्ही मुखार रावन केल्यार जाता ठराव पास करा तुम्ही. हा तारीवार वार्ड मेंबर म्हणून हांव तुमचे फाटल्यान आसा तुमगेले कितें आमगेले मुखार रावा तुम्ही. आज आमच्या मेंबर्सांनी आमकां सपोर्ट केल्यार कायमशीर आमी आमकां सपोर्ट आमचो आसा. आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड सावरगड हिंगा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम करच्या सरकाराच्या निर्णयाक सदाशिवगड सावरगडच्या काही जनतेन तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हे सुधारणेच्या दृष्टिकोनातल्यान योग्य पण सार्वजनिकाल्या हितदृष्टीन तो स्टेडियम त्या सावरगडार करचे योग्य न्ही अशें स्थळीय लोकांनी सरकाराक विनंती आसा. सदाशिवगड फेमस आसा सगळ्यान. शिवाजी महाराजान सोंधा राजान राजकारभार केल्लो सदाशिवगड. सदाशिवगड नाव येवक सदाशिव राजान राज्यकारभार केल्लो प्लेस जाल्ल्याक तेज्या नांवा वयल्यान सदाशिव गड म्हण घेवन नाव दिलो. गड असल्याक म्हणल्यार डोंगर असल्याक आमच्या लोकल लँग्वेजाक गड म्हणटात तेन्ना हो गड सदाशिव राजाच्या पासून सदाशिव गड म्हण घेवन हो नाव दिल्लो आसा. हे नाव दोन घेवं जाय आमी. अख्खा कर्नाटकात सदाशिवगड कर्नाटकात न्ही इंडियात भायर पर्यंत फसारतीर आसा कर्नाटकात. आनी मेनली म्हटल्यार दर्गा आनी दुर्गाच्या हेजेन हो गड पुराय फेमस जाल्लो आसा. आमकां आनी खंय मॅपार दुसऱ्या मॅपार येवं जाय म्हण नाय. आमचो जो मॅप आसा त्या मॅपाचेर हो गड प्रत्येक आसा सगळ्यान बगल्लो आसा आनी सगळ्यान फेमस जाल्लो आसा. आनी फेमस करची जरूरत नाय. सरकारान डेव्हलपमेंट करता जाल्यार हांगा ध्यान मंदिर करता एक पार्क करचो पण पोर्टाक कसल्या रितीन हात लावं जायनाय. पोर्टाक आमचो ऑब्जेक्शन पोर्टाक हात लावूंकूच जायनाय. खंयच्याय सरकारान येयल्यार आता प्रेझेंट आहलो सरकार जावं मुखार येवच्या सरकारान ह्यो लक्षात दवरून घेवन गडाक खंयच्याय रितीन हानी करच्या पेक्षा गड बांधून दिवचो. परत खंय खंय कोसळलेलो आसा तो गड रिबिल्ड करून घेवन गड राखून दवरून घेवन सरकारान बाकीचे कसलेय पार्क म्हणा आनी काय म्हणा असले काही उपयुक्त प्रोजेक्ट हांगा हाण घेवन स्थळीय लोकांक आदेश ह्या दिवचो की नोकरी व्यवसाय करून दिवचो. बाकीच्या भरपूर रिजन करत जाल्यार बाकी इंडस्ट्रियल लँड आसा थंय इंडस्ट्री हाडची तांकां थंय कामां दिवची रोजीरोटी थंय करून दिवची सरकारान. होच स्टेडियम कारवारात किंवा चित्ताकुला ग्रामपंचायतच्या व्याप्तीत सावरगड सोडन खंय केल्यार बेजार ना. पण जो खंय हो स्टेडियम करतात खंय जागो निवडतात थंय त्या जाग्याच्या बाजून आशिल्ल्या जमीनदाराक किंवा जागो घेवच्या मालकाक म्हणल्यार या स्टेडियमाक ज्या कोणालो जागो भूसंपादन करून सरकार घेतलो तेमगेल्या कुटुंबाच्या मालकाक पटल्यार हो प्रोजेक्ट सरकारान करूं हरकत ना अशें तेमी सांगलें.
आज हांगा सगळे लोक कित्याक जमलो म्हटल्यार ह्या सावरगडाचेर आंतरराष्ट्रीय क्रीडांगण करचो दुरुद्देशान सगळ्या लोकांचो काही लोकांचो स्वार्थ चल्लेलो आसा कारण हो पोर्ट म्हटल्यार आमी पोर्ट न्ही म्हणटेर आसत. आज तुम्ही उपस्थित जाल्ल्यान सगळ्यान बगलो आसा पोर्ट आसा. पोर्टाचे हांगा कोटेगडा कुरुगडू म्हणटा आमी कन्नडान तशें हांगा पोर्टाची निशाणी आसा. तशीच गायरान प्रदेश आसा. हो डोंगर जावन घेवन हे डोंगराचेर सुंदर अशी नैसर्गिक झाडां ह्या सगळं वातावरण सुंदर आसा हे सगळं नाश करून तेमी आंतरराष्ट्रीय क्रीडांगण करया म्हणून विचार करतेर आसत. आंतरराष्ट्रीय क्रीडांगणाक आमी केन्ना अपोज केले नाय की हो जागो इतलोच आमकां की आंतरराष्ट्रीय क्रीडांगण करूंक निर्माण करूंक हो जागो सुटेबल न्ही म्हणून आमी सरकाराकडे विनंती करतेर आसत की दुसऱ्याकडे करा. चित्ताकुला ग्रामपंचायतीत दुसऱ्याकडे अन्य रिझर्व लँड आसा सरकाराचे दुसऱ्या उपयोगाक पासून सरकारान कायदेशीर दवरलेले आसत राखून जागे त्या जाग्यात करचो म्हणून विनंती करता आमी. पण हांगा करचो न्ही. हांगा सरकारान दुसरं कायतरी की पोर्टाक हात लावच्या पयलीं पोर्ट तसोच राखून दवन पोर्ट काय डॅमेज जाला तो रिकन्स्ट्रक्शन करून सरकारान मुखाल्ल्या पिळगेक आमच्या खाली नकाशात इतिहासात वाचचो की सावरगडार पोर्ट आहलो म्हणणी प्रत्यक्ष बघू मेळा जाय हेची काळजी सरकारान घेवं जाय व राखून दवरूं जाय. त्या खातीर आमी सरकाराकडे आज सगळ्याच्या वतीन विनंती करतेर आसा की हो इमिडिएट हो जो आंतरराष्ट्रीय क्रीडांगणाक 18 कायतरी की गव्हर्नमेंट सँक्शन केल्ली जागो अजून पर्यंत हस्तांतर केले नाय तेन्ना हो दुसऱ्याकडे हांचो तुरंत सरकारान रद्द करून घेवन आदेश दुसऱ्याकडे दिवं जाय की आंतरराष्ट्रीय क्रीडांगण इतर सरकाराच्या जाग्यार करू जाय म्हणून घेवन सरकाराकडे आमी मागणी करतात. सावरगड जो स्टेडियमासाठी जागो सरकारान पळयला त्या जाग्याबद्दल स्थळीय ग्रामपंचायत चित्ताकुला हेमका अजूनही काहीच कळेल ना असे चित्ताकुला पंच सदस्य उपाध्यक्ष श्रीमती रीना वांयगणकर हे मी सांगले. या स्टेडियमा खातीर ग्रामपंचायत मार्फत कितें अनुमती मागल्यार स्टेडियमच्या जाग्यार ज्या लोकांली घरदारां बागायतां आसात तेंचे बरोबर बसून चर्चा करून फुडलो निर्णय घेतले. इतलेंच न्ही तर ज्या लोकांन एक जनप्रतिनिधी म्हूण आमकां निवड दिला तेमकां आमी योग्य न्याय दिवचो प्रयत्न करतले आणि अखेर पर्यंत तेमगेल निर्णया प्रमाणेच आमी तेमचे बरोबर सरकारा कडेन योग्य न्याय मागतले. माध्यमाकडे उलयतना स्थळीय बांधवान सांगले की सदाशिवगड हे सौंदार राजान जिखून घेयलो किल्लो. त्या किल्ल्या बाजून एक बाजून दुर्गा तर एक बाजून दर्गा तशेंच किल्लो ते सावरगड पर्यंत या किल्ल्याचे अवशेष आसात. ते अवशेष फुडली पिळगेक पळोवंक मेळूं जाय. इतलेंच न्ही तर या किल्ल्याचे आणि सावरगडाचे सरकारान मोडतोड जाल्ली आणि कोसळिल्ल्या जाग्यार पुनर्निर्माण करून किल्ल्याचे संरक्षण करची जबाबदारी सरकाराली असे मत स्थळीय नागरिकांनी व्यक्त केले. काही नागरिकांनी सांगले की जर आता सरकारान ठरयल्ल्या जाग्यार जर क्रिकेट स्टेडियम केलो तर त्या जाग्यार वचूं रस्तो ना. आशिल्लो रस्तो बारीक आसा. रस्तो रुंद करतलो जाल्यार लोकांलो आनीक जागो संपादन करचो पडटलो. वाहन पार्किंगाक जागो ना. स्थळीय जनतेक संरक्षण कोण दितलो असो प्रश्न केलो. नमस्कार. हो सदाशिवगड आणि हो सावरगड हो दोघे मिळून एक आसा. कळलं तुमका पहिल्यापासून. आणि ह्या सदाशिवगडाचेर तेमी अतिक्रमण पहिलेपासून थोडा केल्लो आसा. आता हे जे देऊ बघत सावरगडाचेर आणि सावरगडाचेर चारय बाजून मालकीचो जागो आसा. एक भी कोणाचा आसा नहीं. चारों तरफ से मालिकी का जगह है और बीच में कितना जगह है अपने को मालूम नहीं है. इसके लिए अपन स्टेडियम होएगा ऐसा बोलता है लेकिन वो कौन सा धरती पे करेगा ये अपना वो लोग को पूछना पड़ेगा. और गवर्नमेंट के पास इससे पहले आप लोग गए हैं एमएलए के पास वो जगह डिक्लेयर किया है और जगह पे उधर वो लोग ने जाने का है. तो ये पुरातन तत्व का इसके सामने हमको उसके पास जाने का है. किसके पुरातन तत्व रहते हैं ना वो बचाने का. हाँ उसके पास गया तो सब मालूम पड़ेगा. इतना हमका कहना है बस. आमगेलो लिंगराज कलगुटकर लीड करून घेवन एक टीम केल्या सारकी तेज्या वतीन एक हेका विरोध म्हणून घेवन आमी सगळे एक वखद जाल्ले आसा. तेच्यात आनी दुसरें म्हणल्यार आता हेका विरोध कित्याक म्हूण सांगता एक क्वेश्चन जाता. फर्स्ट म्हणल्यार हे एक पुरातन काळाचे एक गड आसा किल्लो आसा. किल्लो आसा म्हळ्यार किल्लो आतां ते नात सारकी बरोबर
कित्याक म्हणून कोणी येल्यार फाल्यां क्वेश्चन बीन करतात की आमी किल्लो आसा म्हणून सांगला म्हणून पळय तेगेले परिस्थिती म्हणल्यार कळल्यार मग कळतलें पूण आतां सर्व कडेन अशी चलती आयलात की ओल्ड खंयचे किल्ल उरल्यार आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंटाच्यान कितें ओल्ड खंयचे पुरातन काळाचे कसले वस्तू उरता कितें उरता तेका एक हेच्यान आमी हे सांबाळून घेवन व्हरचे उरता ते वतीन जाल्यार ते बीन आमी एक स्टँड करचे जाता आमी एक ओल्ड आमगेलो किल्लो आसा आनी तेज्या शिवाय दुसरो म्हणल्यार आतां आमगेलो लिंगराजान सांगले की आमकां आस्था बीन आसा हे गुड्याच्यान म्हणल्यार हांगा ओल्ड आमगेल्या सायडान बीन सगळे आमगेले एक मुसलमान अशेंच म्हणून आमगेले दर्गा ना दुर्गम्मा आसा आनी तशी आमगेले हांगा जटिंगाचे आसा आनी हेकाच बीन आनी 2-3 तुमगेले लोक आसा मानतात आमी सगळे लोक खंयचे म्हण घेवन ताका धर्म लागना आनी खंयचे ताका हे लागना पूण आसता आमगेले हिंदुस्तान म्हणल्यार सर्व आमगेले गंगा जमुना म्हूण सांगता ते वतीन आमगेले चलता आनी ते जाले ते म्हणल्यार सेकंडरी थिंग तेज्या वयल्यान फर्स्ट हेका मेन हे तुगेले क्रिडांगण करच्या अडचणी खंयचे म्हणल्यार हेका कनेक्टिविटी ना रोड येयले म्हणल्यार आमी हे आयिल्ले एकूच कनेक्टिविटी ते बीन कसले कितले अडचण आसा जग म्हूण तुमकां खबर आसा कनेक्टिविटी ना आतां फाल्यां तेमी सांगले ते दिवस आयिल्ले आमगेले माजी MLAन बीन सांगले की ते हेका आयल्यार तुमकां हे रोड आमी सगळे कन घेताले म्हूण घेवन तर खंयचे वाट्यान बीन कितें करचे गेल्यार हांगा एक 2-3 घर तरी वतालेत आनी फाल्यां एक रोड वायडनींग करचे म्हणल्यार बीन थोडे 2-3 घराक तरी खंयचे पळयल्यार तुमकां कळटलें ते मॅपाचेर कळयल्यार मुखार आता ते मुखार सगळे जावचे फोरकास्टिंग म्हूण सांगता आनी ते वतीन आतां कितें उरल्यार बीन आमकां खूब अशी पॉयंट्स आसात तेजेन आमी लागून घेवन हेका एक विरोध करचे शकतात म्हळ्यार फाल्यां ब्लास्टिंग जाताले कित्याक म्हळ्यार सगळे हांगा हे फातर आनी माती आसा आनी आतां सद्याचे काळ म्हणल्यार तुमकां खबर आसा कसले म्हणल्यार पॅन्डामीक ते बीन तुगेले स्प्रेड जाता म्हूण सांगता केन्ना केन्ना सांगता हेजेन सांगता खूब लोकांक आनी आतां केन्चे म्हणल्यार एलर्जी उरता डस्ट एलर्जी जावचे शकतले फाल्यां आमगेले भुरगे फिरते रावतात आनी फाल्यां तुमगे आमगेले भाय कोणी आमगेले भयणीत उरतात वयनी उरतात फिरते रावतात तशीच फाल्यां डेवलप जाल्यार बीन तांकां एक रितीन तितले एक सेक्युरिटी उरची ना कळ्ळें ते नेक्स्ट एक पॉयंट आसा तेजेन आमी जावन घेवन हे करता नेक्स्ट फर्स्ट म्हणल्यार आनी एक आमी विरोध करचे कित्याक म्हूण सांगल्यार आतां फाल्यां आमकां हांगा क्रिडांगण जाल्यार तेमी सांगतात खूब हेजेन तेमी आश्वासन दिलें की तुमकां आमकां एक हांगा एम्प्लॉयमेंट दितले कशें एम्प्लॉयमेंट दितले आमकां कितले ग्रावंड जाले कितले एम्प्लॉयमेंट मेळटले आतां आमकां कितले घर आसात हांगा 100-200 घर उरतले 350 घर सगळ्याक तेमी दितले घर गेल्ले जमीन गेल्ले कितले लोकांच्या नांवाचेर जमीन ना म्हणून सांगता ते बीन आमी सगळे लोक थोडे हे करून घेवन एक लीड करून घेवन तातले एक म्हळ्यार तेगेले एक समजून घेवन हेगेले विरोध करूं जाय की हेका तुगेले हे करूं जाय म्हणून घेवन आमगेले एक ओपिनियन हांव तुका सांगला आनी असे नाना तरेन आरोप प्रत्यारोप जावन आज या सावरगड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जावचो की ना जावचो हो प्रश्न लोकांच्याच हातात न्ही तर स्थळीय चित्ताकुला ग्रामपंचायतच्या NOC पत्राचेर आसा सावरगड नदीवाडा या व्याप्तीत लागींचे ग्रामपंचायत 4 सदस्य आसात जाल्यार या सदस्याचेर ही जबाबदारी जास्त आसा मेरा एक ही ओपिनियन है कि ये इंटरनेशनल जो स्टेडियम हो रहा है वो हमको नहीं चाहिए लेकिन किधर भी अच्छी जगह है उधर करो और तुम लोग खुश रहो शिवाजी महाराज की जो जगह है उसमें हमको स्टेडियम नहीं चाहिए नमस्कार जसे रिना वेंकणकरांनी सांगितल्याबद्दल आमगे लोक पंचायती काय येईल नंतर फर्स्ट आम्ही वॉर्ड सभा घेतले आणि तातूंत भितर आमी सगळे तुमी बरें आसा जाल्यार सावरगड आज जमिल्ल्या नागरिकांक सांगले की जर आमी निवडणे दिल्ल्या सदस्यान आमगेले म्हणणे प्रमाणे स्टेडियमा बदला किल्ल्याचे आकर्षण वाडोवन सदाशिवगड एक हे प्रेक्षणीय स्थळ आणि प्रवासी स्थळ म्हूण तेमी तेजी उदरगती केल्यार या सदस्या बरोबर आमी सगळे गांववाले सदांच आसात अशें प्रोत्साहन दिले फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार सगळ्याक कितें दिसता एक गुडोप दिसता आजूबाजू घर दिसना आणि की सांग घर गेल्या नंतर ब्लास्टिंग केल्या नंतर बहुतेक
चड लोकांची घर वयतली आणि किसा हांगा एक काम केल्ल्यानी एकदम आवाज जातलो तेज्यान लोकांक खूप प्रॉब्लेम जातले जेन्ना पोरांचे जावं कान जावं जाणटी लोकांचे कान जावं फुटू शकतात आणि कितना कोणाचे नुकसान जाऊ शकता ज्याका हार्ट प्रॉब्लेम असल्या अटॅक बी येऊ शकता तेमी कितें म्हणले कोणाचे तरी डॅमेज जाले तेमी रिस्पॉन्सिबल असा म्हणटा एकदा ना बी म्हणटा तेमी आणि मेन म्हणजे कितें सांग रोड करतले जाल्यार हांगा रोड कितले ल्हान आसात त्या रोड करू गेल्यार सुद्दां न्ही रोड आमचे घर कटिंग जातले अर्दानात तशें एकच सांगणे की सांग हांगा आमकां स्टेडियम नाका आणि आमकां बहुतेक हांगा प्रॉब्लेम आसात जावं काम धंदे ना काम धंदे स्टेडियमान आमकां जावची ना आमकां बहुतेक दुसरी कारखानो जाल्यार कितें तुमी हाडू जाय हे आमकां स्टेडियमान आमकां कांयच उपयोग ना जाल्यार कोणाक फायदो जातलो जे लोक फातर आनी माती काण व्हरता पळय तांकां फायदो जातलो आजू बाजू आसले लोकांक कोणाक मदत जावची ना आनी एकच सांगणे म्हळ्यार कितें आमकां हो किल्लो जाय कित्याक सदाशिवगड हो आमगे फेमस कित्याक ह्या गडा पासूनच आमगे हो फेमस जाल्लो आसा सदाशिवगड तशें म्हणून कित्याक आमकां हो राखून दवरूंक जाय आनी जे आमची हांगा कितें प्रॉपर्टी आसा ती रिन्यू करची आनी एक 4 लोकांक हाडून दाखोवची. ग्रामपंचायतीचे काही सदस्य उपाध्यक्ष स्टेडियमाक आक्षेप व्यक्त करतल्या बाजून आसात जाल्यार इतर सदस्य आणि अध्यक्ष पीडीओ हेम्स तर्फेन या स्टेडियमाक कसलो सिग्नल मेळटलो तांबडो की हिरवो हे जो प्रश्नचिन्ह सार्वजनिकाक लागला. या वेळार ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष रीना वांयगणकर, अब्दुल रहीम, दिलीप गजिनकर, लिंगराज कलगुटकर आणि स्थळीय नागरिक खूप हजर आशिल्ले. ग्रामपंचायत चित्ताकुला या स्टेडियमाबद्दल किती निर्णय घेता आणि प्रशासन पुढे किती पाऊल उचलता हेजी चित्ताकुलाचे निवासी वाट पळयतात.